हॅलो गोंयकारा, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. खंय या तुमी सगळीं? हांवूय हा बरो, सजमता तुमी सगळीं हा म्हणून बरी. चल, आयचो दीस सुटेलो. पोव येता तो पळया. हांवें वायस सल्ला कामाक वचपाक लागलो वाटेक. पळया आयज कितें करूंक मेवता तें, कामाचेर कितें दाखोवंक मेवता जाल्यार दाखयता. आयज दिसान बिजी आसता आमी, कांय शूट करूंक बा मेवना. आयज वेदरूय बरो आहा, चड गरमी ना. मागीर मेवता तर. आतांच पावलो पळय घरा कामाचो. अशें कसलें काम उगडास येयलें म्हाका. सकाळीं पळयलेलो, मागीर विसरलो. झाडांक उदक घालूंक येयलो पळय तेन्ना. हांवें गोंयांतसान पुर्तुगेज मिरसांग्यो हाडलेल्यो आनी तेंचे हांवें बियां हिंगा किल्लोंक घाल्लेलीं. हे पळय जाले तेंचे रोंपे, पूण आतां म्हाका ते काडून शिफ्ट करचें पडटलें. आतां काडून लायता तेंकां. हे पळय दाखयता तुमकां. गोंयांतसान हाडलेल्यो हांवें पुर्तुगेज मिरसांग्यो. पळय तेंचे रोंपे जाले पळय, वाजान उडयलेल्यो हांवें बेश्ट्यो. 4-5 रोपयो किल्लल्यो. आतां ते काडून शिफ्ट करता हांव, दाखयता मागीर. थंय काडटा तेंकां उमटून. हे पळय अहेच काडले आख्ख्योच. अह्यो दिसता आख्खें तेंच काडला उडून. पळय आतां तेंकां शिफ्ट करता. पळय वाजान माती गेल्ले हांवें आतां, तेंकां मातशें शिफ्ट करून काडटा. हे पळय गेले 2-3 हा झाडां म्हयशीन ती. माती सोदूच लायल्यार बरी दिसता, बेगीन लागतले. मातशें सेपरेट करता तेंकां. ग्लावज काडटा हांव, नाजाल्यार तेंची मुनां मोडोंक हा. स्लोली काडटा. हे दोनूय माती सोद लायता, बेगीन लागतले रोखडेच. नाजाल्यार गरमेचेर आतां मोडटले, गरमी सुबेज आहा न्हू. ग्लावज देखून काडले मोडत म्हणून हांवें. हे लायता तेंकां आतां. दोग जाण स्पेशल गोंयांतसान हाडलेले, जाले ते बिश्टेच घाल्लेले, लागले आनी जाले, किल्लोन येयले. पळया आतां जाता जायना ते ट्राय मारता. पळय हो एक हितून लायता, हो हितून घालता. हो हा धाकटुलो आहा तो, तेका हितूनच घुसयता. पळया कोण सर्वायव जाता तो. हो चड ल्हान आहा एक, बेश्टोच घाल्ला. कोण जाता ते पळया. मागीर उदक घालता इल्लें सोमतेच. विसरलोलो तेंकां हांव. म्हाका आयज सडनली उगडास येयलो. कामाचो येवनूच सोमतो गार्डनान धांवन येयलो. नाजाल्यार मागीर विसरलो जाल्यार ते मोडटले जाल्यार दिसान गरमी पडटा. जालें हेंचें काम जालें. पळय उदक घाल्ला तेंकां हांवें आतां. तुमी म्हजो कोणें तर पयलो व्हिडियो पळयलो जाल्यार हांव गार्डनिंग करता ते. हे टोमाटांक हांवें सपोर्ट दिल्लो. पळय टोमाटां म्हजीं कितलीं लागल्या पळय तीं. तेका लागून सपोर्ट दिवचो पडटा पळय तेंकां. तेंचो जीव तेंचेशी सांबाळूंक जायना म्हणटा पळय तो. इतलीं जाता ती मागीर भेटान पडटा मागीर हालां. ती पयलींच दाखयलेली तुमकां. तिकडल्यान हांव पळय दाखयता. चेरी टोमॅटो ही पळय बोरां कशीं जाल्या पळय कितलीं तीं. सारकी बोरां कशीं जाल्या पळय सगळीं. आनी तेंचो तो मागीर वेट घेवंक जायना, तेका लागून तो बांदतालो हांव. तुमकां आदीं सांगतालो न्हू ती व्हडली जातली म्हणून. पळय कितली व्हडली जाल्या. आनी आमी डेली काडीत आसता ती, पिकत आसता खूब. तेका लागून तेंकां सपोर्ट दिवचो पडटालो. पयलो पळय हांवें तेंकां बडी येवपा पुरून कोणें म्हजो आदलो व्हिडियो पळयलो कळटली पळय ही ती टोमाटीन. आनी तेंकां कितलीं जाल्या ती पळय. अशें हिंगा पळय हे सारके घोंसांनी भरोन जाता ती. आनी तेंचो वेट मागीर तेंची सांबाळूंक जायना. पळय हांवें दोरयो घेवन तरी परतून सिक्युअर केल्या तेका, नाजाल्यार मागीर हालां पडटा ती. पळय हेंकांय कितलीं जाल्या ती पळय. तेंकां सुद्दां सिक्युअर केलें सगळें. हे पळय हेय टोमाटांक सिक्युअर केलें. ऑलरेडी पिकलेंच. ही ऑलरेडी हिंगान पिकलें पळय पोनाक. ही तांबडी पिकल्या हिंगा. आनी पळय कुकुंबरूय जाला. कुकुंबर काडून खूब हाडली आमी. पळय केदी व्हडली सायज जाता ती कुकुंबरांची. ही पळय पोनाकूय आहा आनीक. हेजी खूब काडली आमी कुकुंबर्स. आतां हे चिलीज लावपा लागून स्पेशल येयलो तुमकां हांवें दाखोवया म्हणलें म्हाजें गार्डन ऑलरेडी कितें जालां तें. आतां येवकार म्हजे कुजनार. आयज तुमकां एक नई रेसिपी घेवन येयला हांव. की तो गार्डनान आहलो थिंगा मातशें ते म्हाजे मिरसांगेचे रोंपे लावन काडले. आतां कुजनान येयला पळया.
आयज तुमकां नवी रेसिपी दाखयता. हे पळय कितें करता तें पळय, पळयात तुमीच पळयात कितें हाडला तें हांवें आयज. लॉबस्टर, ब्लू लॉबस्टर आनी ते जिते आहा पळय तवळे पळय हालयता. हे पळय पळय अजुनूय जिते आहा, ते लायव्ह आहा, मरोंक ना, दोगूनय जिते आहा. सो पळया तेंचें कितें करून दाखयता तें तुमकां आयज. पळय केदे व्हडले आहा ते, प्लेट पुजून पावना तांकां, प्लेटी भायर पावले ते तशेंच दवरल्या तांकां हांवें. पळय शेपडे बा पळय तेंच्यो ब्लू लॉबस्टर. फुडें दाखयता कितें करता पळय तेंचें, मेवता मागीर. ओके, तांकां स्टीम करूंक हांवें उदक दवरलां. आतां तांकां उकडून घेवंक जाय, मातशें हाफ बॉयल करता हांव तांकां. ओके, आनी म्हजेशीन एक हे पळय हें आहा इंस्ट्रुमेंट, तुमचेशी कोणाशीन आहा जाल्यार खबर ना म्हाका. हें हांव हेका उजार करता स्टीम करपाक. तें हांव एक्सटेंड जाता पळय तें, हें आख्खें फ्लावर कशें फुलता नाल्यार धाकटें तुका जाय तशें यूज करूंक जाता. ओके, तें यूज करता हांव. हें पळय हांडयेन घालता तें, हें धाकटें जाता आनी व्हडलें जाता तें. पळय हांडयेन घाल्लें तें फुल्लें. ओके, आनी पोंदाक उदक घाल्लें. इडली करता पळय तें, ताका स्टीम करून घेता हांव. ओके, घालता आनी मागीर दाखयता. घाल्लें तेका हांडयेन हांवें स्टीम करपाक. जायना हांडयेन तें, हांडी धाकटी पडटा तांकां, तरी तशें घुसयलें हांवें. व्हडली हांडी जाल्यार बरें जाता, ते स्ट्रेट उरता सारके उबे. आतां मातशें फोल्ड जायन उरले. आतां तांकां एक 10 मिनटां स्टीम करता हांव, मागीर स्टीम करून दाखयता तुमकां. जालें, बॉयल करून काडलें तांकां हांवें. पळय दाखयता तुमकां आतां. पळय कशें दिसता तें बॉयल केले उपरांत. जालें बॉयल करून. दांगे पळय तेंचे केदे व्हडले आहा ते. पळय हे दांगे तेंचे. आमच्या गोंयान लॉबस्टर मेवता तांकां दांगे आसना. हिंगा तांकां दांगे आसता, गोंयान विदावट दांगे. फुडें कितें करता तें दाखयता मागीर. दांगे काडले तेंचे आतां काट करून घेता तांकां. दाखयता कशें काट करता पळय तें. हिंगा हेडाक पयलो लावपाचो. ओके, फाटीक पयलो लायनाका, हेडाक पयलो लावपाचो. अहो धरपाचो, अहोच काट करपाचो फूल अहो. जालो, मागीर फाटल्यान वचपाचें. ओके, अहो फाटल्यान घेवपाचो, अहो काट करून घेवपाचो. पळय जालो काट. पळय 2 हाफ केले आनी अहो आला पळय. अहे 2 हाफ केले, अहो ओपन जालो तो. अहो कातरपाचो. दुसरे भाशेन करूंक जाता, फाटल्यानूय कातरूंक जाता. हांवें अहो कातरला. पळय तेका लाख बा कितली आहा पळय ती. ही तांबडी आहा ती पळय सगळी लाख. हो सारको भरलेलो मासाचो लॉबस्टर, बरो आहा सारको. दुसरो कसो करता तो दाखयता मागीर. दुसरो गेल्लो हांवें. हेजी हो दुसरे भाशेन करता. हेजी टेल सेपरेट करता. ही पळय टेल काडले हांवें, हेड सेपरेट. पळय तोय लाखीचो असा भरलेलो आहा. दोनी वाटान पळोवंक शकता तुमी, सारके लाखीचे भरलेले आहा सारके. हेजी टेल गेल्ले हांवें पळय हय. आनी हेका हांव फाटल्यानसान ओपन करता. ही पळय सिजर गेल्ली, अहो कातरपाचो सिजर घेवन. पळय हो स्ट्रेट कातरत वचपाचें फुडें. फूल तेचें मीठ मेवतलें मागीर आमकां. अशें कातरपाचें आनी अशें ओपन जाता पळय तें मागीर अशें ओपन जातलें. मागीर मांस काडून दाखयता तुमकां. ओके, सारकें हांव स्लोली मांस भायर काडटा तेजें आनी दाखयता तुमकां. पळय हो सायडीन काट केला हांवें शेल. ओके, म्हाका कितें फाटलें शेल म्हाका जाय, ताका लागून फाटली सायड कातरलें. ओके, आनी आतां हांव ओपन करता तो. पळय तेजें मांस मागीर पोंदाक बोट घाला एक आनी स्लो वयर काडपाचें. हें मांस तुटोंक जायना, आख्खी टेल उरोंक जाय ही. पळय पोंदाक घालता, टेल काडटा भायर. पळय फूल टेल भायर येयली, शेल अहो उरलो आनी ही टेल. पळय कांय डॅमेज करूंक ना ताका हांवें. आनी हो तेजो शेल हो म्हाका जावो, ताका लागून हांवें तो काट केला फाटल्यानच्यान. आनी पयलो केलो तो हांवें उबो काट केल्लो, तो दुसरे भाशेन दवरला. सो आनी ही तेजी तकली. ही पळय हो एक लॉबस्टर. आनी पयलो एक दाखयलो तुमकां हांवें. दाखयता मागीर फुडें कितें करता तो. ओके, पळय तेजें मांस आतां हांव फ्लिप करता. केदो हांवें तो काट केल्लो तो. पळय हें सोकात काडपाचें मांस तेजें हांवें शेल काट केल्लें न्हू. कित्याक म्हाका ही लाक मागीर करपोंक नाका, ज्युसी उरोंक जाय तो, ड्राय जातलो ना जाल्यार. पळय हें मांस इतलेंच तोडून काडटा हांव.
पळय हे काढले, हे पळय मांस काढले आणि हे टर्न केले पळय, हे टर्न करून हितून भितर घालपाचें पोत्तून पळय, हे हितून हांवें भितर घालला मांस हे अहें हो टर्न केला आनी हो पळय हो टर्न करूंक ना, हो दिसता टर्न करून आसता नाल्यार ड्राय जातलो, हो ज्युसी उरचो ना, ताका लागून हे हांवें टर्न केला मांस तेजे पोत्तून. तर दुसराय तो कोत्ता पळय, लाक हीच दवरता, तेजे मांस काडटाय पळय, हांवें काडलें शेलान पोत्तून टर्न केलें पळय, टर्न करून हितून पोत्तून फिल अप केलो ताका. पळय दोनी आतां अशें दिसता, उलटा केला तेंच्या मांसायन. मागीर आतां फुडें कितें करता तें दाखयता तुमकां. आता तेजे सॉस रेडी करता हांव लॉबस्टराचे. हे पळय हे बटर गार्लीक, ओके बटर गार्लीक आनी हितून हांवें फ्रेश हर्ब्स चॉप करून घाल्ले, इल्लेशें सॉल्ट घाल्ला, जालें इतलेंच आहा तेका. आतां तेजो सॉस रेडी करता हांव. आनी इल्लेशें चिली फ्लेक्स घाल्ले, चिली फ्लेक्स ऑप्शनल तुमकां जाय पळय हे. हे फकत हांव बटर गार्लीक करता आतां, दाखयता सॉस करपाक. हे सॉसाक म्हाका इल्लो लेमन ज्यूस हो पळय, लेमन ज्यूस काडला हांवें, इल्लो बोलान काडला पळय लेमन हिंगा आहा, इल्लोसो ज्यूस काडला आनी इल्लीशी डबल क्रीम पळय सॉस करता आतां, दाखयता तुमकां. सॉस रेडी करता तेजो हो पळय, बटर घाल्लो हांवें आनी तो इल्लोसो लेमन ज्यूस घालता केल्लो तो पळय, लेमन ज्यूस घाल्लो. बरो वास येता बटर गार्लिकाचो, तेजेरूच फ्लेवर आसा सगलो. मातशें कूक जावनी, एका लेमन फ्लेवर येतलो कित्याक लेमन ज्यूस घाल्लेलो हांवें. ऑलमोस्ट कूक जालो तो. इल्लीशी क्रीम घालता हांव आतां, डबल क्रीम एड करता, चड न्हू मातशी. हे पळय इल्लीशी डबल क्रीम घाल्ली. तुमकां क्रीम जाय जाल्यार ऑप्शनल, नाय जाल्यार उपकारता, हांवें घाल्ल्या. इवन इतलें लेमन सॉसूच पुरो नाल्यार. आनी क्रीम घालता जाल्यार सुबेज हें करून नाका, नाल्यार स्प्लीट जातली, फुट्टले. आनी इल्लेशें चिली फ्लेक्स उडयता तेका फ्लेवरिंगाक. हे पळय जाल्यार मातशें कूक जावनी, स्लो उज्याचेर कूक करा नाल्यार स्प्लीट जातलो सॉस. सगलो ते स्टेजीरूच आहा, इतलेंच सॉस तेका. ही युरोपियन स्टायल. आनी एक दुसरो आतां करतलो हांव, ती आमच्या गोंयची स्टायल करता हांव, दाखयता मागीर कशी करता ती. हांवें म्हजें ओन क्रिएशन केलां, सो जस्ट गोवन टच दिवपाक हो एक युरोपियन स्टायल करून दाखयता तुमकां. सॉस घाल्लो हांवें तेका पळय, एड करता पळय सॉस, हो सॉस घालपाचो तेजेर. आनी ते दांगे फोडून घाल्ले हांवें पळय, तेजें मांस हांवें पळय वयर घाल्ला, दांग्याचें मांस तेका फिलींग केलें पळय. व्हडले मांस आहा ते पळय ते दांग्याचे तेंचे. आनी हो सॉस घाल्लो. आतां ते हांव घालतलो ओवनान. ओके ओवनान एक 2-3 मिनट घालपाचें कूक जावपाक, चडूय न्हू. आतां हांव ओवनान घालता. सगलो बटर सॉस तेजेर घाल्ला तो हांवें केला तो. आतां मागीर तेका ओवनान घालता पळय, सारको बसला तेका सॉस तो. मातशें ओवनान बेक जालो की मागीर सारको जावन येतलो बरो. जालें ओवनांतलो भायर काडलें हांवें पळय, हे सारकें ज्युसी दिसता, रोस्टींग स्टायल. पळय सारको ज्युसी, तितलोच कूक करूंक जाय, सुबेज कूक केल्यार ड्राय जातलो. आतां दुसरो पळय तो रेडी करता हांव. आनी रेडी पयलो तुमकां दाखयला पळय तो हांवें, तो युरोपियन स्टायल कहो. सो आमच्या गोंयकाराचें जाणाय तूं, युरोपियन जेवण आमकां तितलें लायक जायना, आमचे गोंयकाराचे रुचीचे जाय आमकां.
ओके ताका लागून आतां गोंयकाराच्या रुचीचें करपाक हांवें एक फ्युजन केला हांवें म्हजो एक ओन मसालो काडला दाखयता तुमकां मसालो कहो तो हो पळय हो मसालो हिंगा काडला हांवें दाखयता तुमकां हो पळय हो दिसता मसाला तुमच्यान कॅमेरान पळोवंक जाता आनी पळयात कहो आहा पळय तो हल्दी पावडर आहा जिरें आहा थोडीशी मिरी आहा लवंगां आहा 2 लसूण इल्लेशें आलें हाफ लायम कांदो गेल्ला 3 ग्रीन चिली आनी कोरिएंडर इसोत्ता जाल्यार तुमच्यान पॉज करून टीव्हीचेर सारको पळोवंक येता मागीर ओके हें फ्युजन करता आमच्या गोंयकाराच्या टेस्टाक लागून सो आमकां टेस्ट कहो सो हो मसालो जातलो स्लायटली आमचे काफ्रियला भाशेन पूण काफ्रियल न्हू हो म्हजो ओन फ्युजन केला हांवें दाखयता मागीर फुडें हो आतां मसालो वांटून घेता हे मसाल्याक हाफ लेमन स्क्वीज करून घालता पळय मिक्सरान लायम गेल्लाय हाफ लायमाचो ज्यूस काडटा पळय हाफूच घाला सुबेज घालिना काय कित्याक हेका आमसाण घालूंक न्हय सो लायम गेल्ला आनी लास्ट टच म्हणटा ती ऑयल ही पळय हांव ऑयल घालता ही पळय 2-3 कुलेरां ऑयल घाल्लें हांवें वांटटा पयलीं घाल्लें पळय भितर आतां वांटटा हांव ऑयल घालूंक विसरनाका हे मसालाक टेस्टूच दुसरो येतलो ऑयल घाल्ला की जालो मसालो वांटून हो दिसता मसालो पळय सारको ग्रीन मसालो होच दिसता आतां फुडें दाखयता कितें करता तें कायल दवरलें हांवें तेल घालता इल्लें सो फायन चॉप आनियन गेल्लो हांवें सोते करून घेता तेल लिमिटेड घे तेल चड घालनाकात सोते करता आनी दाखयता मागीर कांदो जालो रेडी फायन चॉप टमाट केला हांवें एक टमाट घायला धाकटुलेशें बारीक केला खूब जाल्या उपरांत दाखयता कांदो जालो भाजून आतां मसालो ॲड करता पळय घाल्लो मसालो सगळो सो बरो आतां भाजून घेवपाचो सोते करून घेता बरो मसालो बरो एक 5 मिनटां मसालो बरो भाजून घेवपाचो बरो फ्लेवर येतलो तेका ती पळय ग्रेवी हो कलर येता तेका मातशें कूक जावनी मागीर दाखयता फुडें हो कलर येवंक जाय मसालो भाजून येयलो पळय इल्लोसो पाप्रिका ॲड करता हांव हो ऑप्शनल पूण हांव घालता इल्लो पाप्रिका घालता इल्लो आनी 1 गुड्डी विनिगर आमची गोंयची विनिगर इल्लीशी पळय चड घालपाची ना थोडी घाल्ले हे उदक उरलेलें तें ॲड करता मिक्सराचें दाटूच जाय आमकां ग्रेवी आनी हांवें लॉबस्टर हो कातरून गेल्ला पळय चॉप केला लॉबस्टर हो आख्खो एक लॉबस्टर चॉप केला हांवें आनी फकत ते जाग्याचें मांस दवरलेलें आहा तो मसालान ॲड केलो पळय सारकी ड्राय दवरल्या पळय हांवें सारकें काफ्रियला भाशेन पातळ करपाची ना पळय स्लो कूक करपाची 1 मिनट पुरो चड नाका इल्लेशें उदक ॲड केलां हांवें आनी इल्लेशें मॅगी सिजनींग घालता आनी तेजे हेड आहा ते पळय घालता हांव हितून पळय तेजे हेड मसाल्यान घाल्ले हांवें हे मातशें शिजोनी बरें मसाल्याक भरोनी तेगे तो हेडाक तकलेन सारको जिरोन वयसो न्ही मसालो इल्लोसो सॉल्ट पेपर ॲड करता हांव पळय पेपर घालता इल्लो क्रॅक पेपर
टेस्टा केल्या सॉल्ट मोठे मीठ गेल्ला आहे क्रॅश करून घालताय पळय. आता आमची फायनल टच तिंगा कुक करून रेडी करून दवरला आहे. सगळी मॅजिक हेजेर आहा आतां फ्लेवर दिवपाक. तेल बरें गरम जावन दी. जिंजर गार्लिक पेस्ट घालला इलो तेलान आहे. करपाचे पयले इल्लेशे चिली फ्लेक्स उडयता पळय जालो. आनी हो तडका तितून सोडपाचो मागीर अशें करपानी कावो जावनी जालो कावो. हे पळय हे कुक करून दवरलेले हे हो तडका हितून सोडपा जाता. हेजे सगळो फ्लेवर येतलो मसालाक पळय सारको अल्लो वास सुडला सूप सारको. आनी हे मातशें हालोवन घेवपाचें अशें मिक्स करून घेवपाचें आनी जालें रेडी टू सर्व. ओके आता ते शेलान हांव फील करून दाखयता तुमकां. पळय हांवें तें कट्टें सामान दवरलेलें तें दाखयलें तुमकां केदो हांवें. हें पळय अशें आनी हें फिलींग पळय अशें सुकें फिलींग जालां सारकें सुकें केलां पळय फिलींग अशें फिलींग आसूंक जाय. आनी तेका आतां पळय शेलान फील करता तें सारकें. हें शेल हांवें तेका लागून सामान दवरलेलें पयलेंच दाखयलें तुमकां कशें कट केलां पळय तें. आतां हें हितून फिलींग करपाचें सगलें तेजें मांस लॉबस्टराचें. कंप्लीट जाल्या उपरांत दाखयता तुमकां. झाली फायनली डिश माझी रेडी. प्लेट अप केली आहे पळयात. ही आमची हांवें गोवन टच दिवन केल्या पळय ती मसाला स्टायल. आनी तेका गार्निशिंग केला हांवें स्प्रिंग ऑनियन बॉयल एग आनी मिंट लीफ लायला आनी फ्रेश ऑनियन लायला ग्रीन. आनी हो म्हजो सेकंड डिश ओवनान घालून केला पळय तो बटर गार्लिक सॉस. आनी तेका गार्निशिंग केला रोस्टेड टोमॅटोज फ्रेश ग्रीन ऑनियन बॉयल एग्स मिंट लिप्स आनी चॉप स्प्रिंग ऑनियन. कहो दिसता तो सांगात म्हाका प्लेटींग म्हजें. सो 2 भाशेन केले हांवें. फायनली दोनी डिशो तुमकां हांवें दाखयल्यो म्हज्यो. कशी लागले त्यो सांगात म्हाका. आनी खूब जाणांन म्हाका मॅसेजी धाडल्या तुजी रेसिपी पळोवपाक आमकां लायक जाता म्हणून. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. केदो हांव कामाचो सुटोन घरा येतना ट्रेनीन बसून एल्टन आनी सामंताचो ब्लॉग पळयतालो. थँक्यू एल्टन बाब तुका म्हजी रेसिपी लायक जाता म्हणून. आनी तुवें लोकांकूय सारकें डिमांड करून कशें सांगलां म्हजो ब्लॉग पळयात म्हजी रेसिपी पळयात तो एकदम बरें जाता. थँक्यू एल्टन बाब तुका देव बरें करूं म्हाका मेन्शन केलो म्हणून तुजें चॅनल. आतां म्हजे सायडीचो पार्ट हांवें तुमकां करून दाखयलो. आतां तुमचे सायडीचो पार्ट तुमी करपाचो. म्हाका सबस्क्रायब करपाक कमेंट करपाक लायक दिवपाक शेअर करपाक आनी हो चॅनल फुडें व्हरपाक तुमच्या हातांनी आहा. म्हजेशीन कितें आहा तें तुमकां हांवें करून दाखयता आनी म्हाका खूब उर्बा भोगता तुमकां नये करून दाखोवपाक. आतां फुडलें काम तुमचें म्हाका सपोर्ट करपाक आनी सबस्क्रायब करपाक. तर सबस्क्रायब करा म्हजो चॅनल. हांव फुडें बरें बरें करून दाखयता तुमकां. तुमचोच आदार जाय म्हाका. चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया. आदेवस. आता दोन्ही दाखयता तुमकां. एक आमचो गोवन स्टायल आनी एक युरोपियन स्टायल.